दूषित साळ न्हंय दक्षिणेच्या राजकारणातलो लेगीत एक महत्वाचो मुद्दो थारलो। आता साळ न्हंयतलो गाळ काडला। गाळ काडिल्ल्यान कांय प्रमाणात थंय नुस्तें मेळपाक लागला। बेतलाच्या पारंपारीक नुस्तेकारांक बऱ्याच वर्सांनी अंदू राशींनी नुस्तें मेळ्ळें। शिनाण्यो, कालवा, तिसऱ्यो, काळुंदरां, शेवटे, तामुसो, पालू ही साळ न्हंयत मेळपी कांय चविश्ट अशी नुस्तीं। मात पेडवो जो फाटलीं कितलींशींच वर्सां साळ न्हंयत दिसनाशिल्लो तो सुद्दां थंय नुस्तेकारांक अंदू दिश्टी पडलो। पयलीं कितें आसलें, आमचे वेर्नासून रिवर ती हांगा म्हणजे मोबर पर्यंत पावल्या तेन्ना ती साफ करूंक नासली। जेन्ना आतां पळय ह्या वर्सा साफ केली, गेल्या वर्सा थंयसून नुस्तें हें उदीक सारकें निवळ येता, क्लीन येता आनी तेका लागून तिसरी जॉब सगळें हें बरें रावता। तिसरे कालवां आतां हें साफ करून बरें केलां आनी ती कमीत कमी 2-3 वर्सां पण साफ करपाक जाय नदी, जाल्यार बरें जाता, नुस्तें पासून बरें रावता सगळें। ह्या वर्सा आमची रिवर्साल निवळ केल्ल्याक जी खाऱ्याबान्या वयल्यान जी निवळ केल्यात ते थंय उदक स्टॉप जावन रावना आनी ह्या वर्सान ते सगळे पावसाचें उदक सगळें देंवोन येवन रिवर मातशी क्लीन बरी जाल्या आनी 2 वर्सां सुमार निवळ करून ह्या वर्सा शिणाण्योय पडले, तिसरी पडली, कालवा पडले। तशेंच आमचे पेडवो केन्ना खाडेन आमचे 20 वर्सां भितर सरना आसलो, तो पेडवो भितर सरलो, पोरुच्यान चडपाक कमी जाला। गोड आणि खाऱ्या उदकाच्या संगमाक लागून साळ न्हंयतल्या नुस्त्याची चव हेर खंयच्याय न्हंयांतल्या नुस्त्या परस चड रुचीक आसता आणि हाकाच लागून बेतलांतल्या नुस्त्यांक खंय खूब मागणी। आणि हे आमची रिवर साल आहा पळय न्ही, त्या वाटेन साया उदीक येता, ह्या वाटेन खाऱ्या उदीक येता आनी हांगा जे तिसरी मेळटा जावं शिणाणे जावं ही आमची कालवा ती सामकी टेस्टी आणि इवन नुस्त्या पासून थंय आमचे तामचे लागता जावं पालू, तामचे, शेवटे हे सामके टेस्टी कित्याक हे 2 उदकाचे टेस्टी हेतून मिक्स जाता आनी त्या उदकाक जावं काळुंदरा पासून टेस्ट भयंकर येता हेका, म्हणजे भितलांतलें नुस्तें म्हणजे कोण ताका नांव बसोवपाक शकना। गौरांग प्रभू मळकर्णेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।